खरें म्हळ्यार राजीव गांधी कला मंदिर ह्या स्पर्धेचें नांव घुमट आरती स्पर्धा. म्हाका दिसता हो स्पर्धा हो शब्द वगळून आज घुमट गाज महोत्सव मनोवपाची वेळ आज राजीव गांधी कला मंदिराच्या कार्यकारिणीचेर आयिल्ली आसा. कारण प्रत्येक पथकाच्या कलाकारांच्या मानान कलाकाराच्या माथ्यांत आज पयलो क्रमांकाचो आज तुरो आज फविल्लो आसात. म्हणूनच हांवें हें म्हणिल्लें आसात की ही स्पर्धा न्ही तर महोत्सवाच्या रुपान प्रत्येक ह्या स्पर्धेचो अंतीम स्पर्धेक जाणीन पथकां जी सादर केल्ली आसात ते पयले बक्षिसाचे मानकरी जावन आसा. खूब बरें दिसता की ह्या सभागृहांत गर्दी आसा, ह्या सभागृहांत दर्दी आसा. जे वेळाचेर गर्दीन भितर दर्दी मिसळटा त्या वेळातूच खंयच्या एका कार्यक्रमाची शोभाय वाडटा. मित्रांनो, 2 वर्सां पयलीं एक हांवें स्टेटमेंट केल्लो आशिल्लो आनी ह्याच राजीव गांधी कला मंदिराच्या जरी राजीव गांधी कला मंदिराची स्पर्धा नाशिल्ली जाल्यार कला अकादमीची भजनी स्पर्धा आशिल्ली आनी एका मुरगांवच्या एका पथकान एक कलाकार गायक आशिल्लो तो म्हणल्यारूच नवाब शेख. बरेचशे म्हाका दिसता रसिक जन हांगसर कलर्स मराठी वाहिनीचेर नवा सूर ध्यास नवा हे एखादे कार्यक्रम पळयत आसतलोच. त्या वेळाचेर हांवें 2 शब्द सांगितलो. हो भुरगो आज ना जाल्यार फाल्यां केन्ना तरी आमचे गोंयचें नांव वयर काडटलो. आमचे गोंय सरकाराचे ध्येय धोरण अशेंच आसा की एकमेव कलाकार जो आमचो गोंयचें नांव संबंद भारताच्या मुखार व्हरतलो आनी म्हणूनच बाल स्पर्धा सुद्दां आयोजन करपाचें आज राजीव गांधी कला मंदिरान जे धाडस ते घेतले आशिल्लें त्या धाडसाक हांव सलाम करतां. ज्या तरेन आज महिलांचे पयले पथकाचे मानकरी जाणीन तरेन आज तुमच्या मुखार आरती सादर केली. कितलो कॉन्फिडन्स आशिल्लो. म्हणजेच कलेचे मळाचेर फक्त नाव वळख आनी तुका मुखार वचपा खातीर तुमच्या पंखांक आज भरारी भरता ते उडपा खातीर तुमकां एक ताकद मेळटा आनी हेच आमचें ध्येय जावन आसा, हेच आमचें स्वप्न जावन आसा की ह्या मातयेंतलो प्रत्येक कलाकार तो घडचो. पूण त्या पुर्वजांक आमी विसरपाक जायना. नतमस्तक त्या पुर्वजांच्या मुखार हांव. कारण एका घुमटाक एक आकार दिलो आणि संकल्पना त्या एका पुर्वजान त्या एका कुंभारान आपल्या हातांच्या आकाराने घुमटाक एक नवो आकार दिलो. आणि घुमट गाज केन्ना घडये त्या पुर्वजांक सुद्दां एखादे खबर नासतलें की अशा तरेन ह्या घुमटाचो वापर म्हाका दिसता जगातलें एकमेव वाद्य तेका घुमट म्हणून आमचे हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंट म्हणून गोंय सरकारान आज डिक्लेअर केल्ले आसात आणि ते हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंट आज तुमच्या माणकुल्याच्या संस्काराचे आज बीज जावन ठरता. हेजे खातीर आनी सुखाची आणि आनंदाची गोष्ट ना. हांव इतलेंच म्हणटलो की म्हजे आमचे भुरगे जे आसात तांचेर संस्कार घडचे. ज्या वेळाचेर आमी अभ्यास करतले शिक्षण घेतले त्या शिक्षणांचो ह्या कले भितर समरस जावचो आणि तुमच्या प्रत्येक अडचणीचेर मात करता तुम्ही प्रत्येक पावलाचेर तुमकां एक नवी उर्बा मेळची जाणेन करून तुम्ही तुमचे स्वतःचे करियर घडोवपाक शकतात. जे आमचे गोंयचे मातयेंतले कलाकार जाणीन सुरांनी जे आपल्या विज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान गोंयचें नांव जगाच्या कानाकोपऱ्यान पावयल्लें आसा. आज कितलेशे कलाकार आज ह्या कलेची कास धरून मुखार वचपाचो प्रयत्न करतात. मुखार वचपाचोच न्ही तर आपल्या पोटा पाण्याचो सुद्दां आज विचार करतात. कितलेशे कलाकारांनी आज नवे पंगड घडयलेले आसात. हे गोंयचे आमच्या मातयेचे कलाकार आज विविध जगाच्या आज कानाकोपऱ्यान पावतात. इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री म्हणून आज आमकां स्थान दिता. आणि म्हणूनच तुम्ही ज्या तरेन आज दनपारच्या 3 वरांपासून आज जवळ 10 वरां जाल्लीं आसात. तुमचे भितर आशिल्लो पेशन्स, तुमचे भितर आशिल्लो तो संयम
हेच कलाकारांची एक ओळख जावन आसता आणि ज्या तरेन तुम्ही प्रत्येक कलाकाराक येता आसतना माचयेवयल्यान येता आसतना आणि एक एक आरती जेन्ना ते समाप्त करताले तुमच्या 2 हातांच्या ताळयांचे कितें सांगता तर तुम्ही त्यांचा गौरव करता एक मायेची थाप तुमच्या त्यांनी त्यांच्या खात्यावर तुम्ही दिल्ली आशिल्ली हीच मायेची थाप आज त्यांच्या आज एक नवी ओळख निर्माण करून दिल्ली आसात आणि तांकां एक उर्बा दिल्ली आसात की मुखार सुद्धा याच्यापेक्षा बरी आरती सादर करून तुम्ही मुखार वचचे निकाल कितलो जातलो निकाल अजूनही आमच्या हातान आयिल्लो ना निकाल आमच्या हातान अजूनही आयिल्लो ना बक्षीस कोणाक मेळटले ते म्हाकाय घडये खबर ना तुमकां एखादे घडये खबर नासतले पण आमी प्रत्येकाचे एक अदमास काडपाक शकता पण म्हणूनच आमी म्हणिल्ले आसात या माचयेवयल्यान जे सादरीकरण जाल्ले आसा ते सादरीकरण हे पहिलेच प्रथम क्रमांकाचेच आशिल्ले पूण स्पर्धा म्हणचे म्हणल्यार आमकां क्रमांक दिवचे पडटात आणि तेच काम परीक्षक आज करतात अजून निकाल येयल्लो ना आयला रे निकाल आयला पहिलं इनाम फावो जाता श्री सातेरी घुमट आरती मंडळ म्हापसा स्पर्धकांक एकूच विनवणी मातशें आमी समारोप हो सुवाळो सोंपसर हो सुवाळो संपन्न जायसर मातशें आमी शिस्त पाळुया मागता तुमचे बक्षीस पयलीं घेवचे आणि मागीर आमी उमेदीन सगळे सर दिसना